प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा। आयज आयतार आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो 18वा विस्वोर वोड 9 ते 14 पर्यंत। लूक चॅप्टर 18 वर्सेस 9 to 14। आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया। आपूण प्रमाणीक म्हूण समजून आपणाचेरूच पातयेताली आनी हेरांक लेखी नासली तसल्या कांय मनशांक ताणें अशी एक वपार सांगली। दोग मनीस, एकलो फारिजियो आनी दुसरो दोन मुसलदार मागणें करूंक देव मंदिरांत चडून गेले। तो फारिजियो नीट उबो रावन असो आपल्या मनान मागणें करतालो, देवा, हांव तुका दिनवासता, कित्याक हांव हेरां मनशां सारको न्हय। ते चोर, नागवणे, अन्यायी, पुर्दुवारी हे त्या दोन वसूलदाराय सारको न्हय। हांव सातोड्यात 2 पावटी हांव उपास कोत्ता, म्हजे कडेन आसा तितल्याचोय 10 वांटो फारीक कोत्ता। तो दोन वसूलदार आपलो पयस उबो रावलो, दोळे पुर्यान स्वर्गार लावंक ताका काळीज जायना जालें। पूण व्हडतें बडोवन बडोवन तो म्हणटालो, देवा, हांव एक पातकी, म्हजी काकूत कोर। हांव तुमकां सांगता, हो मनीस देवाक मानवलो जावन आपल्या घरा परतलो, पूण तो दुसरो देवाक मानवलोलो जावंक ना। कित्याक आपणाकूच उंच काडटात तांकां देव खाला उडयतलो, आपुणूच खालती जातात तांकां देव उंच काडटलो। प्रितीच्या बाबणीनो, आयचें शिवर्तमान जें आमी आतांच आयकलां तातूंत जेजू कशे भाशेन आमी खालती जिवंक जाय हाचे विशीं तो आमकां हें शिवर्तमान आमी आयकलां। आनी आयज बाबणीनो कितें घडटा ह्या शिवर्तमानान, एक फारिजियो आनी 2 वसूलदार दोगूय देव मंदिरान मागणें करपाक वेतात। आनी आमी चोत्रायन देवाचें उतर आयकलां जाल्यार आमी पळयता वो जो फारिजियो आसलो तो कशे भाशेन मागणें करता। तो मागणें करिना, तो देवाक सांगिना की हांव येयला देवा सायबा, की हांव पातकी, म्हाका तुजो आदार। तो देवाक सांगता आपूण कितें करता तें। बाबणीनो, जेन्ना आमी देवा कडेन येता आनी आमी ताका सांगता की आमी अशें केलां, आमी इतलें मागणें केलां, आमी इतले तेर्स केल्या, इतले आमी मिसां आयकल्यान, इतले आमी गरिबांक दुबड्यांक दुडू दिल्यात, आमी हें केलां तें केलां, हें मागणें न्हय। हें मागणें न्हय, कित्याक आमच्यान देवा कडेन येवंक जायना आनी म्हणूंक जाता की आमी इतलें केलां देखून तूं आतां आमकां हें दी आनी तें दी, आनी दुसऱ्या भाशेन आमी जियेता आनी दुसऱ्या भाशेन जियेना म्हणून तूं आमकां आतां आमी 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 खरेपणी बागयोन जियेता। ना भयणीनो, अशें घडोवंक जायना। हो फारिजियो जेन्ना देवा कडेन येयल्लो देव मंदिरान मागणें करपाक, तो देवाक सांगता की आपूण बरो मनीस, आपूण उपास कोत्ता, हांव मागणें कोत्ता, हांव पोदवारी करिना, हांव दुसऱ्यांक नागोयना, हांव बरे भाशेन जियेता। म्हणजे जेन्ना कोण दुसऱ्यांक सांगता की आपूण अशे भाशेन जियेता, तो बरे भाशेन जियेता, तो आतां एक फारिजियो जाता। देवाक असलो लोक मानवलेलो जायना। पूण 2 वसूलदार कितें करता, तो पातकी आसलो, तो जाणो आसलो की तो पातकी आसलो म्हणून तो देवा उजेर येता आनी म्हणटा, सायबा म्हणटा, हांव एक पातकी, म्हाजी काकूत कर, हांव चुकलां, देवा, हांव एक पातकी, म्हजी काकूत कर। आनी भाव भयणीनो, जेजू जेन्ना ही वपार घालता आनी शिकयता, तो म्हणटा, हांव तुमकां सांगता म्हणटा, हो मनीस देवाक मानवलेलो जावंक आपल्या घरा परतलो। कोण? 2 वसूलदार। कित्याक तो एक पातकी आसलो, पूण तो आतां देवा कडेन येवन आपलें पातक देवाक ओळखून सांगता। तो म्हणटा, हांव खरेपणी पातकी, पूण फारिजियो देवाक मानवलेलो जावंक ना। कित्याक भाव भयणीन तो जावंक ना? जेजू आमकां सांगता, कित्याक आपुणूच उंच काडटात तांकां देव खाला उडयतलो, आनी आपुणूच खालती जातात तांकां देव उंच काडटलो। म्हणजे आमी जेन्ना खालती रावतात हाचो अर्थ कितें?
की आमी सगळ्यांक सांगूंक जाय हांव पातकी देवाक सांगूंक जाय हांव पातकी म्हणून तेन्ना हांव खरेपणी एक खालती मनीस जाता ना भयभणीनो जेन्ना म्हजी चोत्राय देवाचेर जेजूचेर दवरता ताच्या उतराचेर दवरता ताच्या उतरा प्रमाणे चलता आतां हांव एक खालती मनीस जाता खूब पाटी आमी चिंता कोण एकदम चड उलयना एकदम शांत रावता तो कोणा कडेन उलयना तो एकदम ताका लॉस दिसता खंय म्हणून तो एका कोनशाक बसता आमी ताका खालतें म्हणटा पूण बाबा तो खालती जायत न्हय कित्याक खालती जावपाक जावन आसा आमच्या काळजाची परिस्थिती जेन्ना आमचे काळीज आमी चोत्रायेन दवरता आमचे काळीज आमी सदांच देवाक उबारता ताच्या उतरा पोरमेर जाता सगळ्या वस्तूंनी सगळ्या आमच्या चिंतनांनी सगळ्या आमच्या उतरांनी आमी आतां देवाक आनी ताच्या उतरा कडेन आमी पळयता आतां बाबा आमी खालती जाता म्हणटच आयज इग्रोज मातेन आयज आमी पळोवंक जाय की आमी खरेपणी इग्रोज मातेन जी आसा खरेपणी खालतेपणी जी येता वो आमी देवा कडेन येता आनी म्हणटा पळय तो लोक इगर्जेक वचना तो मिसाक वचना तो तेर्स करिना ते मागणे करिना पळय ते नागोयतात चोदतात पळय आमी आतां इगर्जेक येता आनी आमी समजता की आमी देवाक मानवली जाता कित्याक आमी इगर्जेक येता म्हणून आमी चुकता कित्याक भाव भयणीनो आमच्या भायल्या कोन्या वरवीं आमी देवाक मानवली जायना आमचे काळी जेन्ना आमी देवाक उबारता आनी खरेपणी ताच्या उतरा प्रमाणे चलता आनी आमचें चिंतप आमची उतरां आमच्यो कोन्यो ताच्या उतरा प्रमाणे जातात आतां आमी खालती जाता देवाक मानवलेली जाता आनी जेन्ना आमी ताच्या वजीर येता आनी आमी चुकता जाल्यार देव आमकां बोगसणें दिता देव आमकां खरेपणी उंच काडटा देव आमकां सगळे माजार आमकां तो आपली भुरगीं म्हूण मानता तर आयज बाबडीन आमी चुकल्या जाल्यार आमी आमचेंच जिवीत जियेल्या जाल्यार आमी आमच्याच धर्मा प्रमाणे आनी आमी समजना की आमी खरेपणी दुसऱ्यावन भाग्यवंत जाल्या म्हणून आमच्या कोन्या वरवीं अशें चिंतलां जाल्यार आयज आमी देवा जेजू कडेन येवन ताचें बोगसणें मागून ताच्या उतरा प्रमाणे चलोंक आयज तान आमी थाराव घेवन एक भावार्थीचें जिवीत जियोंक आमी सुरवात करुया तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडटा आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जाता म्हणून तुमकां सगल्यांक आमच्या सर्वंडारा जेजूची कृपा आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडटा.